a sorbes poracha amoniran, anondan vitor soroya. Dis hovaito amchi porbito, noveki trotsun kavoya. Sorvam cetale dai koron, santo sanula soroya. Kushin boron amchi karza, devak vorvik moima, nirantoridyaya. Alleluia, 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 alleluia. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोरेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सान मायेमोगाचो येवकार. आयज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सभा मारिया देवामातेची परब समोर रमता. हे दोबाजीक परबेचो विशय आमी विंचून काडला तो म्हणल्यार वचात देवा माये भशेन देवाच्या मुखामोळाचो रूपकार जायात. मारिया आमची सोर्गींची आवय आपल्या आख्या जिवितान देवाच्या बरेपणाचो रूपकार जाली. आपल्या जिविताचे यात्रेंत एक भावार्थेची नीज परगवटणार जावन ती आमकां सगळ्यांक एक जिवो भरवासो जाली. हे 2025 वर्स पाप साहेब फ्रांसिस्कान एक खेरीत उत्सवाचे वरस म्हूण परगोट केलां. जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां भरतात म्हणटच आमी सगळीं बरवाश्यान जियेतली मनशां जावंक आमकां आपोवणें केलां. आयचे हे परबेच्या मिसान आमी वांटो घेतना आमचें जिवीत आमच्या मोगाळ आनी काकळुतवंत जिविताचे देखींतल्यान मारये आमचे सर्गींचे आवय आनी देवा मातेचे भाशेन देवाच्या मुखामोळाचो रूपकार जावन भरवशाची मनशां आमी जावंक पावंक खोतखोत्यान मागुया. आनी ही उतरां आमच्या मनान दवरून आमी मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवच्या आदी सगळीं ते सांज ज्यांच्या मनान काळजान आसात ती भवातान ह्या वेळार देवाच्या हातान घालुया. तशेंच आमच्या पांचवोग्रास धरून आमी देवाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत बागून सदां सांगपार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासना जिविताक पावूं. आमेन.
Sorvespora Deva, Sorgicharaya, Sorpodvedar Deva Baba, Ami Tuka Namaskar Korta, Ami Tuka Dinvasta, Tucha Turvoi Bava Basot, Ami Tuka Vakarta, Somya Jesu Christa, Baba Eklat Buddha, Somya Deva, Deva Cheshili, Tu Samsara Chepa Kartai, Amchi Kaklut Kor, Tu Baba Cha Uzvyak Bosai, Amchi Magni Aikunke, Kitya Povitratmya Sangati, Dev Baba Che Moimit, Jesu Christa, Eklots Povit, Eklots Ishmor, Eklots Pormeshmor. Amen. प्रार्थूया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आयच्या कुळाची एके ओस्तोरेक तिचे अंकवारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्लें येदे वर्ते आवयचें देणें ओळखून आमी समस्येचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवं आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलून देवचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. लोक घंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोजेसा कडेन उलोवन ताका म्हळें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायेलाच्या पुतादुवाचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोसोन जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी, इस्रायेलाच्या पुतादुवाचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जो बाप गावून जातलो. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी, मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो अळकतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया पोरमोणें जोडटी कोत्ताय, निती पोरमोणें करताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो
राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सोगली राष्ट्रां तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सोगली प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. भगवंत पावलून गालासिकारांक बरयलेले चिटी वयले वाचप. भावा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एका वस्त्रेक जल्मलो, समर्थीकाल जल्मलो आनी समर्थीकाल आसलेल्यांक सुटका दिवच्या खातीर आनी आमकां देवाची आपयलेलीं भुरगीं करच्या खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक हब्बा बापा असो उलो मारतल्या आपल्या पुताचो ओत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तुमी ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत मनशाचो दायजे केला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावा. जायते पावटी आनी वेगवेगळ्या तरेन मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorispo तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोनमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी कावण्यान दवरलेलो बालो गोवल्यांक मेल्ली. बालकाक पळोवन तांचे विशीं तांकां सांगलोले ताचे सोत ताका गुमून आयले. आनी गोवल्यांनी ताका सांगलेली ती खबर आयकून सोगली अजाप जाली. आनी मारिया सोगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घालून सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोले तशें सोगले आयकोले आनी पळयले उपरांत देवाची वटवीक आनी वाकानी करीत गोवली परत गेले. बालकाची सुनोत करूंक 8 दीस भोतूच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यांत संभोलचे आदींच देवदूतान सांगलोले तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा आनी भयणांनो, तुमकां सोगल्यांक ह्या नव्या वर्सांत माये मोगाचो येवकार. आनी हें वरोस जावन आसा एक बोरवासो. It is good, it is beautiful things to say to one another. It is beautiful thing to exchange our greetings. Because this nowe voros दिता आमकां एक बोरवासो, एक hope, a hope to be a changed person. बोरी मनशां जावंक. आनी तर आमी ह्या नव्या वर्सांत आमी खुशालकायेन भितर सरला 2025. पूण आमच्या जिविताचे जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख आमच्या सांगाताच आसतले.
Yesterday's problem will be here, today and tomorrow. पूण हे नवे वरोस आमकां एक न्यू होप दिता, एक बोरवासो दिता. न्यू होप टू फेस. हे नवे वरोस आमकां एक बोरवासो दिता, सांगता एवरीथींग विल बी ओके, ऑल शॅल बी वेल. हे नवे वरोस आमकां एक बोरवासो दिता की सगळें बरें जातलें. आनी हे नवे वर्सांत आमी भितर सरल्यार आमी आमकांच विचारुया, आमी तयार आसाव आमी आमचें जिवीत बदलूंक. आनी आयची पवित्र सभा आयज मारिया देवाची माय ही परब आमी समोर उमता. आनी आयचो विशय आमकां खेरीत भाशेन उलो मारता आमी आमचें जिवीत मारे भाशेंत जिवंक. मारिया देवाची माय सदांच मागण्यांत ती जियेली. ती भावाताची मनीस आसली, बोरवोशाची मनीस आसली. तिणें सदांच देवाचें उतर आयकलें आनी दुसऱ्यांक परगटलें. आनी त्याच भाशेन आयज इग्रोस मातेच्या 5व्या शेंकड्यांत नॅस्टोरियस नांवाचो हो मनीस खोटी शिकवण दितालो. तो म्हणटालो मारिया फकत जेजूची आवय. पूण कांय इग्रोस मातेच्या वडिलांनी शिकवून दिलें की मारिया देवाची आवय, मदर ऑफ गॉड. तर हीच मारिया देवाची माय आमकां एक देणे आनी एक आशिर्वाद. पयल्या वाचवान आमी पळयलां देव याज्ञिका वरवीं आमकां आशिर्वाद दिता. याज्ञिका वरवीं आपले पोजेक तो आशिर्वाद दिता. आनी त्याच भाशेन देव आयज मारिया वरवीं आमकांय आशिर्वाद दिता. तर आमी मारिया भाशेंत आंकवार मारिया भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक फावो. आनी आमी केन्ना मारिया भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेतले जेन्ना आमी मागण्याची मनशां जाता तेन्ना, जेन्ना आमी भावाताची मनशां जाता तेन्ना, जेन्ना आमी बोरवोशांची मनशां जाता तेन्ना. तर ह्या नव्या वर्सांत आमी आमचो पवित्र स्नानाचो आमी उगडास करुया. जोन एकल्याक पवित्र स्नाना वरवीं एक आपोवणें दिलां. देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतर परगटूंक आनी बोरवोसाची मनशां आमी जावंक. जोन एकल्याक पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक आपयलां देवाची वाखाणणी करूंक. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी तेंच पळयलां. गवली सगळे आयकले उपरांत, सगळे पळयले उपरांत ते वेता देवाची वाखाणणी करूंक. द शेपर्ड्स they go in haste, and likewise we are called to go in haste दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक, to give hope which is lost. दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक. आनी जेजू जावन आसा तो बोरवासो. जेजू जावन आसा तो बोरवासो आनी तोच बोरवासो आमी दुसऱ्यांक दिवंक फावो. आमी आंकवार मारेच्या भाशेंत आमी आमचें जिवीत जिवंक फावो. आनी शेकी आंकवार मारिया सदांच दुसऱ्यांक आदार करताली. आपल्याच मावशे भयणीक इलिझाबेथीक आदार केली आनी ताची सेवा केली. आंकवार मारिया सदांच दुसऱ्यांच्या आदाराक ती पावताली. आनी आकांताच्या वेळार जेजूच्या सिसान तांच्याच जिवितांत बोरवासो दिलो. तर आयज ह्या नव्या वर्सांत आमी आंकवार मारेची देख घेवया. पयले सुवातेर आमी बरेपणाचें जिवीत आमी जिवोया. लेट अस लिव अ गूड लायफ इन दीस न्यू इयर. कुसकेपण सोडून बरेपणाचें जिवीत जिवंक आमी फुडें सोदताव काय? आर वी रेडी टू लिव अ चेंज लायफ? आर वी रेडी टू बी अ पर्सन ऑफ प्रेयर, होप and faith? Are we ready to go out and proclaim the word of God? Ani sheki gowल्या भाशेन, like the shepherds, are we ready to go and proclaim the hope which is lost? Are we ready? Yes, देवाची आदार आणि कृपा आयच्या मिसांत आमी मागुया.
सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावात परगोटुया. स्वतमानतान देवाक, सोपो देवा बापाक आनी स्वर्गा पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक पवित्र आत्म्या वरवीं सोंबवलो. आंकवार मारयेतान सोलमलो, पोंच पिलातान खोसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात सोडलो, सोर पृथ्वीदार देवा बापाच्या व्याख्या बसला. थंय तांव जिवे आनी मेल्यांची मोनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सवेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळा जी मागणी दिसा आमच्या मनांत आसात ती आमी भावार्थान देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या पवित्र सवेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोचेक सोंसणिकायेन चलोवचे खातीर देवाच्या मोगान दिसा दिसपोटी मागण्याचे जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी ताचे बरेपणाचे ते रूपकार जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षाचें मन सोडून दिवंक दर एका नागरिकाक सोतेन आनी नितीन आपल्या अंतस्कोणा पोरमोणे देवाक बोसूंक आसलोले होक आनी कायदे जबाबदारेन पाळूंक आनी अशें आमचो देश देवाच्या मोगाचो रूपकार करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बाबा. आमचे गोराबे देवाच्या पवित्रपणाची आनी शांतीची मंदिरां जावंक आवय बापूय भुरग्यां मदें मोग मोयपास आनी समजिकायेचें नातें अदीक आनी अदीक गोड जावंक आनी आख्खो गोराबो देवाच्या मोगान आनी खोशे पोरमोणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बाबा. हे नवे वरोस आमकां सगल्यांक कृपेचें जावंक आमच्या गांवांत समुदायेन देवाचो मोग दाखोवंक अदीक जावंक आनी आमी आमच्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं एकामेकाचे बरें चिंतूंक बरें आवडेवंक आनी भोव करून तुटलोले ते संबून आमी परत मोगाचे गांठीन बांदून हाडूंक वावरुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बाबा. थोडो वेळ शांत रावन आमची खास मागणी देवाच्या हातांत घालुया. भो मोगाळ बापा ही सगळी मागणी आयकून घे म्हणून आमी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. माथीचे भांगर करूंक शोकताय तो एकाचो त्रास. माथीतून आमचे जिणे भांगर कर पवित्र
Jesu. O morning bangar amchi chin bodlun ata. Jesu जिवीत आमचे. म्हजे बाबला आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भगवंत देवा, मातेची दबाची परब आमी संतोशान समरोमता. तिची विनवणेन तुवें सुरू केल्ल्या त्या कृपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोद पेदा सासनांचे देवा, सोक आनी सोद आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळेन आमी तुका वाखाणटा, तुका वंडिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वोट बी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसाराक फांकोडलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताची उदरशी देवतो लोटबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांय सांगा ती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranto सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसारभल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोयर. तुज्या पवित्रपण जाणून ही जेणी पोरकूंक मागता, जावन ती आमकां जोगुस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सासणी कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाचो गोड परगोटुया. तुझ्या गोडसा आनी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जिवचे मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जेतो उंडोवन सोडूंचे काल्स तुका समर्पिता.
तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी रोगोस जावतले आमा समेस्तांक पोत आत्म्या वर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पर आगच्या तो पोसवच ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकिवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंली बापा आनी सिमोन ताच्या आदारी बिस्पा आनी सोल यानिके वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडोय पुणून ज्यो वस्तू मेळ्ळ्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या गोटीन मेळ्ळ्यान समेस्तांक तुजें पुरसोल मुखामोल पळोवंक फावो कर आमची दाव करून मागता आमकां बदावचे माये सांगाती तिच्या पोती भागवान झुजे भगवान दोर दोतां आनी सुख तुका मालोलें तर सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी तांय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याचे एकपणान सोरपदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दिर्गेन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुज्या सुखाक आनी आमच्या कुशेन बरेंशें ओतरेकता तर आमकां दुविधा काकलुतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाथाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं एकामेकाक मोगान देवाची शांती दियात देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळ्याच्या जेवणा आपयल्यांत तीच सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली भयणी बाबांनो कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कुमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Soglia carson, nismo tu
Kitlo mozo mogo keloi makarotloi makabotloi ikik mozo oprasosloi em kordatlo makarakloi Devatusha mogaklakta kalismoshe tukatita Devatusha mogaklakta kalismoshe tukatita जेजू मोगाळा हे नवे वर्साचे देणे तुवें आमकां फावो केलाय ही फाटलीं वर्सां तुजेंच एक व्हड देणें कशें आमकां जावन आसलें ह्या फाटल्या वर्सांनी तुवें आमकां राखले आनी सांबाळले तुज्या कडच्यान खरी शांती आनी सवस्काय आमी भोगूंक पावल्यो तुजो मोग आमी तरेकवार भाशेन अणभवला जावं तो आमच्या फामिली कडल्यान जावं तो आमच्या इश्ट मित्रां कडल्यान ह्या वर्सान हेंच आमी आवडटा हे सोबार अणभवा पासत ओगेपणान आमच्या सोम्याक आमी आर्गां दिनवास दिवया सगळीं आमी उबी रावया प्रार्थुया सोरेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत सदां आंकवार मारयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासारतां आनी ह्या तिच्या पुर्वी दिसा तुका दिनवासूंक सुरूंच्या जेवणांत संतोशान आमी वांटो घेतला हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपार्जन कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. सगळीं बसूया मोगाळ भयणी बाबानो नव्या वर्सांक भितर सरतना मारिया देवा मातेची दोबाशीक परब समोरून आमी भितर सरल्यो आयच्या दिसाची उनुनीत परबी दितना देवाचे कृपेन आनी सुभाम आशिर्वादांनी बोलोले नवे वर्स तुमकां सगल्यांक आवडटा आय विश यू ऑल अ जॉयफूल एंड ग्रेसफूल न्यू इयर फूल ऑफ गॉड्स अबांडंट ब्लेसिंग्स आयची ही मिसाची समरुमणी करतल्या याज्ञीक भावाक फादर आपोलो कार्दोजो ताका तशेंच आमचो प्रधान सेवक आयचे देवाची उतराची मोडणी करतलो दियाक्न जेसन मोंतेरो ताका दिनवासताना आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमी शाबासकी दिता आमच्या मिसांचो वेळ सकाळीं 7:15 8:30 9:45 आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले चोत्राय दवरची आयज आख्खो दीस कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना देर वील बी नो कन्फेशन्स एज वेल एज कावन्सिलींग टुडे फाल्यां तावन परत कुमसारां आनी कावन्सिलींग आमी सुरू करतल्यो कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत ह्या दिसांनी उमावाचो वेळ सकाळीं 6 ते सांजे 7 पर्यंत जानेराची 4 तारीख उमावाचो निमाणो दीस जानेराचे 5 तारखेर उमाव आसचो ना त्या दिसा सकाळीं 9:30 वाजता कॅथिड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें
आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिक्यो बाजिलिकेन दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समोर ओंपतल्यो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगलीं आमी उबी रावया. हो आशिर्वाद घेवंक आमचे तकल्यो बागुया. देव सगळ्या जाणांची झोयर तूं आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो बरवांसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन व्हडल्या प्रतिमोगान पेटूं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूं. आमेन. आनी सुरपोदाद देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुया देवाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सोगलीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक दिवपार. आमचे ओद्रेक बापाक मागतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचो बापाक वाकाट्टाव. आमेन.